Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Hoglap Jesu. Hoglap Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. बाबा बहिणीनो, जिवितांत आमी जैते बुटी बियेतां बे मनशाक सबार पुटी कष्टार घालता. थोड्या दीस आदी एक स्त्री म्हजे लागीं म्हणा लागली, फादर म्हाका भेन दिसता. म्हाका कित्याक भेन दिसता तुका म्हळ्यार हांवें, फादर म्हज्या घोवाक काम ना, म्हाकाय काम ना, घरा कसो चलोवं सो म्हण कळना, मुखले आमचे दीस कितें चिंता ना. म्हाका भेन दिसता कशें जियोवचें. एक म्हज्या न्हवऱ्याक परत काम मेळोंक म्हाका फादर भेन दिसता. बाबा भयणीनो, जायते फावटी पिडेचें बें, जायते फावटी घरांत अनवरांचें बें, जायते फावटी आमचो आत्मविश्वास म्हणटा आमी, स्वविश्वास आमी उगडावचें बें. असल्या कश्टांच्या परिस्थितींत आमी जियेता. देवाचें उतर बाबा भयणी आमकां सांगता, भियेनाकात. आमी ह्या संवसारी कश्टांक भियेजय म्हणना, आमी भियेजय देवाक मात्र. कित्याक बाबा भयणी, ह्या संवसारांत आमकां राखतलो, पोसतलो, सांबाळटलो देव आसता म्हणसर आमी भिवची गरज ना. कुडी खातीर आमी भिवचें नाका, आत्म्या खातीर भियेवया. देवान आमकां दिल्लो एका पुरबेचो आत्मो आसा, तो नासाक संपनाशें, तो होगडायनाशें. आमी भियेवया देवाक आनी देवाच्या वाटेन चलोंक आमी देवाची कृपा मागया. आयच्या ह्या आराधना वेळार जेजू आमच्या सांगता आसा. आमचें बें, आमची कंत, आमची सक्कड आकांत, आमच्या मोतीच्यो बेजारायो सुम्या कडेन व्हरया. आमचें जिवीत तो चलोवन व्हरता. बाबा भयणी, एक तांडेली दर्यांत एक वाऱ्या वादळा मदें ती बोट या दोन चलोवन व्हरता. ताका धैर्य आसा, कित्याक ताका अनुभव आसा. ह्या ल्हारां मदें हांव ती तडीक पावयतलो म्हणून. म्हज्या आनी तुजें जिवीत असो तांडेली स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी तो जाणा म्हजें आनी तुजें जिवीत कशें मुखार व्हरचें. ताच्या हातांत आमचें जिवीत दिवया आनी ताकाच आमी आमकां समर्पया आनी आमच्या जिवितांत सोम्याचें संगतपण जोडया, दिंबेर पडया. पवित्र साक्रामेंतांतल्यान जेजूक आमचे मदें आमी ताका स्वागत करया. आराधने आराधने आराधने. ಇಹ ಪರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ಇಹ ಪರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅನುದಿನ ಪೋಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅನುದಿನ ಪೋಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. वही सौम्या हो संसार तुवेंस रचलोय आणि या संसारांत म्हजे तसल्या एक किरकोळ मनशाक तुवें रचलोय सौम्या. हांव जल्माल्या घडयेंत तावन सौम्या म्हजें जिवीत तुमचो सोलोवन व्हरताय. म्हज्या जिवितान सौम्या वारें वादळ येताना तूंच ती निवारताय. म्हज्या जिवितान काळोख येताना सौम्या परजळचे दिव्या बरी म्हज्या जिवितान तूं येताय. सौम्या खंयची दुखाच्या लारांनी हांव बुडताना सौम्या तूं म्हाका हात धरून उखलताय आनी मुखार व्हरताय. म्हजें जिवीत सौम्या भूक येताना तूं म्हाका खावंक दिताय, ताणेल्ल्या वेळार म्हाका पिवंक दिताय. सौम्या म्हजी गरज खंयच्या घडये ती समजतलो देव तूं. तुज्या हातांत आसतना कांयच उणें पडलें ना सौम्या. म्हाका कश्टांत हांव आसता तरी सौम्या म्हज्या कश्टांतले भायर तूं हाडताय. संतोशांत आसतना सौम्या म्हज्या संतोशांत वांटिली जाताय. भियेतना सौम्या तूं म्हाका धैर्य दिताय. वय सौम्या मनशा कुळाचो रचनार तूं हर एकल्या मनशाक आमकां राखून सांबाळलो. आमच्या खातीर एक कुर्सार मरून तर तुज्या अमलीक रक्तान आमची सोडवण केल्लो सौम्य तूं. तुजे रगात व्हरून आमची सोडवण केली. तूं मेलो मरण पावलोय सौम्या पूण आमकां जीव दिलोय. तूं गायलोय सौम्या पूण आमचे गाय तुवें थांबयले. सौम्या तूं पडलोय पूण आमकां तुवें उठयलें. तूं कश्टलोय सौम्या पूण आमच्या कश्टांतली आमकां सुटका दिली. असलो सौम्य तूं. तुका हांव आराधन करता, तुजे मुखार सरपडता, म्हजें जिवीत समर्पिता. ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನುಜಾರದ ದಿವ್ಯ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನುಜಾರದ ದಿವ್ಯ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ.
हालेलुया हालेलुया बियाला बघा पवित्र सुटका दिसला देवा आराधन तुका होगळा तुका मान तुका हालेलुया तुझी तुका वंदन तुका तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून सर्वात बघा सुटका दिल्या कष्ट निवार काय देवा आराधन तुका होगळा तुका मान तुका तुका हालेलुया 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 तुझे गती रागात वर डसम्या आले दया आराधन तुका मान तुका होगळा तुका हालेलुया 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 Moshiyam भाऊ बहिणीनो बाबा बहिणी उंड्या रुपारासच्या जेजूचेर आमची दिश्ट घालया हे घडी बोर आमच्या जिविताक या हे घडी बोर आम्ही पवित्र पुस्तकाचेर दिश्ट घालया कित्याक भावा बहिणी तुझे मुखार आनी म्हजे मुखार उंड्या रुपार आदार असो सोमी मनुष्याच्या जिवितांत हजार आसून आमकां बाचाव केल्लो सोमी मनुष्याच्या कश्टा वेळार मनशा सांगता सोललो सोमी मनुष्याच्या सुखा दुखांत वांटेली धरलो देव मनुष्या कोणाच्या सुरवेर तावन भावा भयणी आज पर्यंत आमच्या जिवितांत ह्या सोम्यान कितें करूंक ना कितें विचित्रां आनी अजापां ताणें करूंक नात कितें आमच्या खातीर तो झुजन आसतना रावला एक झुजारी जावन आमच्या खातीर तो झुजला कालवारेच्या दोंगरार भावा भयणी सोम्याचें मरण वायटा विरोध आनी पातका विरोध झुजो सोमी जिवंतपणांत उडलेलो दीस पातकाचेर आनी खोटेपणाचेर जैत आनी तो सोमी सांगता भियेनाकात भियेनाकात आमी भियोंक ना कित्याक आमचे सवय सोमी चलता असलें धैर्य आमकां सोम्यान दिलां तर त्या सोम्याक आमी अर्गां होगलाप दिया तुमची झांप आराधन आनी होगलाप तुका सोम्यान देवा आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या देवा सुरवेरस पातकाक सांपडून बियान कंगाल जाल्ल्या सुरविल्या मनशांक सोडवणेची बासवणी दिवन धैर्य दिल्ल्या देवा आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या देवा आपल्या भावाक काही नातावन मरणाक बली जाल्ल्या आबेलाच्या रक्ताची बोब ऐकल्या देवा आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या देवा बुर्तुगला वरवीं कंगाल जाल्ल्या नोयेक आनी मुखार बुर्तुगोल धाडसूं ना म्हूण बसवणी दिल्ल्या मोगाळ देवा आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या देवा संततीचें देणें नासतना कंगाल जाल्ल्या अब्राहमाक संततीची बासवणी केल्ल्या मोगाळ देवा आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या देवा आपल्या पुताक साखरेपीस पेटोवच्या वेळार कंतीन बुडलेल्या अब्राहमाचेर भावार्थाची बेसांवां वतलेल्या मोगाळ देवा आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या देवा आपल्या भावांतावन विक्री जाल्ल्या जुजेक इजिप्तांत गुलाम जावन वेल्ल्या वेळार इजिप्तचो अधिपती केल्ल्या इस्रायलाच्या देवा आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या देवा इजिप्तांत गुलामपणाच्या कश्टांक बली जाल्ल्या इस्रायल परजेची दळदीरपणाची भोब ऐकल्ल्या मोगाळ देवा आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या देवा आपल्या फाटल्यान येवच्या इजिप्तच्या पराव्याचे सैन पळोवन भियान कंगाल जाल्ल्या इस्रायल परजेक
तांबड्या दर्यांतल्यान वाट करून उतरवून इजिप्तकारांक बुडोवन नाश केल्ल्या देवा, आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया देवा. अरण्यांत भुकेन कंगाल जाल्ल्या आनी ताणें सुकून गेल्ल्या इस्रायल परजेक खावंक मान्ना आनी पिवंक कडपण तें उदक दिल्ल्या देवा, आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया देवा. भुरग्याचे देणे नासतना कंतीन कंगाल जाल्ल्या हान्नाक सामुएल प्रवादीची आवय जावचे भाग दिल्ल्या मोगाळ देवा, आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया देवा. इस्रायल परजेच्या सोलवणेक कारण जाल्ल्या फिलिस्त जिवेशी मारूंक अभिषिक्त दाविदाक विंचून काडलेला मोगाळ देवा, आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया देवा. राय जावन विसवून आयिल्ल्या सालमांक परजेक सोलूंचे धैर्य आनी जाण वाय दिल्ल्या देवा, आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया देवा. जेजबेल राणयेच्या हातांतले बाचाव जावंक पळापळ घेतले एलिया प्रावादीक सारेप्ताच्या विधो स्त्री मारिपात बाकरी आनी तशेंच पिवंक उदक दिल्ल्या देवा, आराधन आनी विश्वास तुका सुमिया देवा. तुमची जाप आराधन आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया जेजू. पाल्याच्या विशांत कंत करची कंत करिनाकात पाल्याक आयचें आजीक पुरो म्हणून आमकां धैर्य दिल्ल्या सोम्यान जेजू. आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया जेजू. सायबा तुवें मोन केला तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता म्हणून तुका भोवपांतल्या खोडकाराक गूण केल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया जेजू. गलिलेयाच्या सरोवरांत वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार थंयसर मेस्त्री आमी बुडता आमकां बाचाव कर म्हणून बोब मारलेल्या शिसांक वारें वादळ थंड करन बाचाव केल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया जेजू. तुजेर पात येवन घराचे नळे काडन पाक्या वयल्यान सकला दिवन तुवें गूण करी जाय म्हणून मोगान आयिल्ल्या आरी घराक गूण केल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया जेजू. 12 वर्सां रक्तशास्त्रवाचे पिडेन कश्टोन तुझे आंग वस्तूपणे आपणून बरी जाता म्हणून भावार्थान आयिल्ल्या स्त्रियेक एकाचने गूण केल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया जेजू. शिमांच्या घरा आपली जिणीची जी सर्व पातकां रोडोवन पातकां खातीर बोगसने मग तुझे पांय धुवन आपल्या केंसांनी पुसून तुझे पांय तेल आयिल्ले आनी तुवें बक्षिल्ल्या मोगाळ सोम्यान जेजू. आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया जेजू. जिविताच्या कश्टां अडकळींनी अडचण्यांनी सांपडल्या आमकां येया तुमी कश्ट केले न्हू वज अनुभवितलो न्हू हांव तुमकां विशीव दितलो म्हणून धैर्य दिल्ल्या सोम्यान जेजू. आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया जेजू. 3 दीस भुकेवन कंगाल जाल्ल्या लोकांक 5 उंडे आनी 2 मासल्यो दिवन अजाप करून 5,000 लोकां वाडिल्ल्या मुखार जेजू. आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया जेजू. आमच्या जिवितांत सबार पोटी तुज्या पांयांत येवन आमकां आमी मागल्या वेळार हर एक पोटी आमकां तुवें बचाव केल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया जेजू. आमचे दूख वांटून घेवन कोणूच नातल्या वेळार तुवें आमचे दूख तुजेर मोगान काण घेवन आमची दुखां पुसून आमकां धैर्य दिल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया जेजू. आमच्या कुटुंबांत वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार आमचे कुटुंब नास जावन जाता तुवें ते बचाव केल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया जेजू. जिवितांत विश्वास आमी ओगडावन आमी निराशेच्या अंतरांतल्यान आमकां धैर्य आनी भरवूस दिवन मुखार व्हेल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया जेजू. फाटले ह्यो कोरोना पिड्याच्या वेळार सोम्या आमच्या पिरगजेक आमच्या देशाचेर आमच्या थर लोकांक तुवें मोग राखून सांबाळ मेल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया जेजू. कश्टांत आमी आसतना एकामेका वांटून घेवचो मनोभाव दिवन एकामेका सुख दुख एका सुखान एकामेका खुमो करन आमी एकामेकाचे गरजा पावचे बरें मन दिल्लें मोगाळ जेजू. आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया जेजू. सोम्या जेजू फाटल्या दिसांनी जायते रितीन आमी कश्टां आसल्या वेळार तुवें आमचे संगत रावन प्रत्येक रितीन ह्या उंड्या मारी पातार अजून कितलीशीं भेसांवां आमचे वयर वयल्या वयर वतून आमकां धैर्य दिल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया सोम्या आमी असकत तरी आमी पातकां कितलींय केल्यान तरी आमची पातकां भोगसून त्या आमकां तुजे कृपेन आमकां भरिल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन आनी वगळाप तुका सुमिया जेजू. वय सोम्यान जेजू कितलें उपकार तुजो बावडरी पावसो ना. सोम्यान जेजू आमी
तूं आमचे सांगता आसतना आमकां भियोंक कांय ना जेजू आमी भियेना हांव तुका होगलाप दिता हांव तुका हरशीता हांव जेजू तुजे ती आमी संतोश्ता हांव जेजू आमच्या जिवितांत सदांच तूं आसा हे जेजू ह्या खातीर आमी सगळी एक घडी भर तुका संतोशान होगलाप दिता हांव आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायना कांय भियेना आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायना कांय भियेना विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो हें तूं जाणा जा दोंगरार रस्त्या रुखा झाडांक उदक कोणें वतला सोम्या तुका उजव्या हातान उगोल धरला आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायना कांय भियेना तुका रचलोलो सोमी तुका सांबाळटलो दुस्माना हातांत तो तुका सोडयतलो मोराची कूड विविध रंगन कोणें नेटयल्या सोबीत पाचव्या रंगन किरा कोणें सोबयला आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायना कांय भियेना आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायना कांय भियेना कांय भियेना कांय भियेना हालेलुया 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 एक घडी भर आमी उबे रावया देवाचें उतर आयकोवया सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया म्हज्या इश्टानो हांव तुमकां सांगतां कुडीसो जीव काडटल्यांक तुमी भियेनाकात ताचे प्रास सडीत तांणी कितें करयेत तें कांयच ना पूण कोणाक तुमी भियेजय तें हांव तुमकां सांगतां जिवेशी मारल्या उपरांत हेमकोंडांत उडोवची पदवी आसा ताका तुमी भियेया वय हांव तुमकां सांगतां ताका मात्र तुमी भियेजय 5 गिरबोज्यो 2 पयशांक विकतात न्हय तरी पूण तांच्या मदल्या
एकाची सहित देवाक विसर पडना. वय तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून भियेनाकात. जायत्या गिरबुजां प्रसड मोलादीक तुमी. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर बसया मोगाच्या भाव भयणीनो. एक मोठो नियाळ ह्या उतराचेर आमी करया. बे खंत मनशाक हें सबार पोवटी दोसता. जिवितांत कांय इल्लें सडून जालें आमी भियेता. सक्कड बरें सोलून आसा आमचें कुटाम, आमचें घर, आमचें जिवीत, आमची कूड सक्कड बरें आसा, भलायकी आसा, आमच्या घरांत सगळें चलता, आमी धैर्यान आसा. पूण खंयच्या घडये पिडा येता, खंयच्या घडये कश्ट येतात, खंयच्या घडये आर्थीक संकश्ट येतात, आमी भियेता. कितें करचें? कितें करचें? कोरोना पिडा आयली, लोक भियेलो. लॉकडावन जालें, बिजनेस ना, काम ना, जेवंक ना, खावंक ना, भियेलो लोक. हांवें भियेलो, तुमी भियेल्यात. हेणे पिडा येत म्हळ्यार बे, तेणें घर जिवीत कशें चलचें म्हळ्यार बे, आर्थीक संकश्टाचें बे. भियेल्या आमी. बाबा भयणीनो, म्हयने सुमार जाले. उण्यारी 5-6 म्हयने गेले. देवान आमकां जिवंत दवरलां. एक मोठो ह्या 6 म्हयन्यांनी आमी जेवल्या. आमची कंतनी टेन्शन काडून आमी जियेल्या. देवान आमकां सांबाळला, दवरला. कश्ट आनी कितें आसात? कश्ट मुक्दोनान, अनवरां मुक्दोनान. पूण आमी आनी भियेता. और एकली स्त्री म्हाका फोन करून सांगता, फादर म्हणजे पसत म्हाका न्हीद पडना. कितलें टेन्शन जाता म्हूण कळना म्हाका. घरचें चिंता ना, मस्त टेन्शन जाता. न्हीदच पडना. न्हिदेच्यो गुळयो काडून सुरू केल्यात फादर. भंय दिसता म्हाका, बे. बाबा भयणीनो, कंडिशनी बे आसा. कालच्या परच्या दिसांनी आमच्या भारतान घडची ती घडीत पळोवन म्हाकाय बी दिसूंक सुरू जालां. एका रितीन आमच्या भारताचें भविश्यकय एक 19 वर्सांच्या चलयेक अत्याचार करून तिचे हात पाय हाडां मोडून मेल्ल्या तिका पोरू खूट भाजी नासतना उलपायला. भें दिसता. मनशाक भद्रती ना. मनशाक भद्रती ना. सत उलयल्यार सुख ना. लोकांक भियोवची परिस्थिती उपजल्या. प्रामाणीकपणाक आज मोल ना. खंयचे टीव्ही चॅनल कितें सत उलयता तें दुसरें येता बंद जाता. बे मनशान भियान जियोवची परिस्थिती उपजल्या. प्रतिभटन करता थंयसर त्या प्रतिभटांचेर ते अटॅक जाता. प्रतिभटन करचें हक्क ना आतां. तसली परिस्थिती उपजल्या. बाबा भयणीनो,
आज आमी असल्या परिस्थितींत आसा आमी मागोंक आसा कितें करचें आमी असल्या परिस्थितीन कितें करचें भिवून जिवच्या परिस्थितीन हांवें कितें करचें देवाचें उतर कितें म्हाका सांगता बाबा भयणीनो देवाचें उतर सांगता भियेनाकात भियेनाकात कुडीसो जीव काडटल्यांक तुमी भियेनाकात कित्याक कूड शाश्वत न्हय बाबा भयणीनो आमचे बेमस्तुबोटी कुडीच्या संगती विशान जाता संवसारी संगती विशान जाता जीवच्या विशान जाता म्हाका हांव मरता कोण ना म्हूण म्हाका कोणी कितें करता कोण ना म्हणून म्हाका म्हजे पयशे आसता मदीं कोण म्हणी व्हरता कोण ना म्हणून म्हजे पयशे म्हजी ग्रेस्त काय उगडायता कोण ना म्हणून म्हजे म्हजें स्थान उगडायता म्हणून मस्तुबोटी आमचे आसले संवसारी संगती खातीर आमी भियेता संवसारी वस्तू खातीर आमी भियेता जेजू म्हणटा भियेनाकात कुडीसो जीव काडटले भियेनाकात बाबा भयणी खंयची शाश्वत न्हय ह्या संवसारान म्हजी कूड शाश्वत न्हय ह्या संवसारान म्हजे पयशे शाश्वत न्हय ह्या संवसारांत म्हजी आस्त बदीक शाश्वत न्हय तें आज आसा फाल्यां वेता ताचे खातीर आमी भिवूंक ना ताचे खातीर आमी भिवूंक ना तरी कोण पयल्या सुवातेर भाव भयणीनो कसले आमचे म्हण आमी चिंतून पळोवया संवसारी संगती खातीर भिवूंचें नाका आमचो देव आसा जेजू देखून म्हणटा जिवेशी मार्न कोणाच्या उज्यांत उडयतल्या ताका तुमी भियेया आमी भिये जाय आत्म्या खातीर बाबा भयणीनो देवान दिल्लो वो जीव मोलादीक ताचे तावन येता तो जीव तो मोलादीक उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 7 आमकां सांगता देवान आपलो स्वास मनशाचेर सोडलो मातयेचो केल्ल्या मनशांनी देवान आपलो स्वास केलो कूड मातयेन केल्ली संवसाराची उडा दवरया आमी कूड मातयेन केल्ली संवसाराची मातयेक स्वेता दोळीतावन तो येयलोय दोळीक तो पाटी वेतलोय ती शाश्वत न्हय पूण त्या कुडीन तसो जीव देवातावन आयिल्लो आत्मो देवातावन आयिल्लो आनी तो मोलादीक तो होगडावंक आमी भिये जाय जीव देवातावन येता बाबा भयणीनो देव आमचे विशयान चिंता देव आमच्या जिवा विशयान चिंता देव आमच्या आत्म्या विशयान चिंता जो असो वांजेल अध्याय 30:8 वाक्य तावन जेजू म्हणटा हांव सर्गींतावन देवान आयला म्हजी कशी करूंक न्हय बगार म्हाका दडलेल्याची कशी करूंक कसली खुशी म्हाका दडलेल्याची खुशी म्हणजे आदीन दिल्ल्यांतल्या 1,00,000 सैत हांवें उगडाय नाये म्हज्या आदीन दिल्ल्या 1,00,000 सैत हांवें उगडाय नाये बाबा भयणीनो आमकां इतलें मोल आसा जर तर आमचो सोमी बाबा भयणीनो आमकां ओगडावंक तयार ना आमी कित्याक भिवचें जर तर मनशा बाचाव करचे खातीर सोम्यान कालवारीच्या दोंगरार कुर्सार मरून आपल्या रागात वरयलां आमी कित्याक भिवचें ह्या संवसारांत आमकां सोम्यान सकट दिलां म्हज्या बापान तुजी दडली खुशी म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या 1,00,000 सैत हांवें ओगडाय नाये जावं दी आमी अस्कत जावं दी आमी बळवंत आमकां हर एकली देवाच्या हातांत आमी मोलादीक तर आमी कित्याक भियेजय कित्याक आमकां टेन्शन कित्याक आमी कुडीचो जीव काडटले आमी भिवचें कित्याक संवसारी वस्तू विशयान भिवचें देवस्सू आमची राखण करतना देवस्सू मोलादीक दिरव्या बरी आमकां सांबाळटना एक भांगाराचे एक नग तुम्ही हातान घेतात घरा लॉकरान घालतात सावी टाईट करतात सावी खंय दवरूंक भियेतात तुमच्या बॉल्सान दवरतात या खंय पॅन्टाक कवयतात न्ही कित्याक
भांगार मोलादीक कोणी उरीत जाल्यार देव ताच्या वरनी चड मोलादीक रितीन तुमकां लेखता भाव म्हाका आनी तुमकां. तर आमी कित्या भिवचें? जो हांव सवांजे लाद्याई 14 वाकी एक हांव सांगता, तुमी कळवळचें न्ही. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुणां आसात, म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुणां आसात. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय. तुमी आसच्या खातीर हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलो. पळया, आमकां सगळ्यांक जागो आसा थंय, सगळ्यांक आमकां जागो आसा. आमी संवसाराच्या जाग्याच्या खंतीर पडल्या. आमकां 5 सेन्स जायचे, 3 सेन्स जायचे, 1 एकरो जायचे. एक आसलेल्या जाग्या इदेशा कुडक्या खातीर झगडटा, लढाय करता, केस घालता आनी हें सगळें चलता जाग्या खातीर संवसारांत. जेजू कितें सांगता, तुमकां हांगा जागो ना, तुमकां हांवें जागो थंय तयार केला. तो जागो हांगा सड्ड म्हळ्यार 100 वर्सां आमकां जागो तुमकां, पूण त्या जाग्याक अंत ना. भाव भयणीनो, शाश्वत. सोम्या सांगता, तुमी तुमचे खातीर हांवें जागो तयार केला. हांव येतो आनी तुमकां फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलो. एस्कॉर्टींग. व्हडले राष्ट्राचे अध्यक्ष पुरा एका राष्ट्रांतून आनी एका राष्ट्रांत तांकां एस्कॉर्टींग आसा. एकूच त्या राष्ट्राचो अध्यक्ष, प्रायम मिनिस्टर या मिनिस्टर कोणी येतात. आमकां सोमींचे एस्कॉर्टींग. हांव येतलो, म्हजे सवें तुमकां आपोवन व्हरतलो. भाव भयणीनो, कसली अपुरबायची बसवणी. तर आमी भिवचें कित्याक? आमी भिवचें नाका. देखून जेजू म्हणटा, भियेनाकात. तुमच्या माथ्याचे केस लेगून ते मेजून दवरल्यात. जायत्या गिरपुजां परस चड मोलादीक तुमी. वय बाबा भयणीनो, आमच्या माथ्याचे केस सगळे मेजून दवरल्यात. आमकां लेख ना, पूण देवाक लेख आसा. देवाक लेख आसा. म्हज्या जिवाचो स्वास पर्यंत देवाक कळटा. आमी भिवची गरज ना. देखून जेजू म्हणटा मातेवाच्या वांजेला 6व्या अध्यायांत, कंत करिनाकात, फाल्यांची चिंतून कंत करिनाकात, नेस्ते कांवचे विशयान कंत करिनाकात. पळया ती अंतराळाची सुकणी वो ते पारवे तेने भोंवतात, मस्तात इस्काला कडच्यान. खंय तांकां कोठारां घालून दवरल्यान कितें? कांय रुमांनी स्टॉक करून दवरलां गे. सामिशन पावल सभेचें थंय ऑफिस आसा, थंय तांणी कांय स्टॉक घालून दवरला गे? ना, कांय ना. देव तांकां पोसता. भाव भयणीनो, देव तांकां पोसता. तर म्हाका आनी तुमकां देव पोसता. आमकां कांय उणें ना ह्या संवसारांत. फाल्यांची कंत करिनाका, कांवचे विशयान कंत करिनाका, नेस्त्या विशयान कंत करिनाका. पळया ती अंत अपुरबाचें तण, पांचो हांगा मोर आसा, नविलो, कितले सोबीत. कोणें ताका पेंट केला? पूण सर्वेस्वरान त्या इतले सोबीत करून ताणें रचला. तर म्हाका आनी तुमकां कंत कित्याक? भाव भयणीनो, कंत सोडया, देवाचेर पातये येवया. संवसारी संगती विशयान आसतना आमचे बें सोडया. उंड्या रोपारच्या जेजूचेर कश्ट येतना, पिडा येतना, आमकां कोणें आमकां हेरांनी कश्ट दितना, आमी सांपडतना, वादळ आमच्या कुटुंबाचेर येतना, मस्त कश्टाची परिस्थिती आमी पोड करतना, बाबा भयणीनो, भिवचें नाका. धैर्य करया, धैर्य करया. सोम्याचेर पातये येवया. भिवचें नाका, कांय भिवचें नाका, खंत करचें नाका, खंतीन करगोवचें नाका. जेजू आमचे सांगता आसा, त्या सोम्याचेर आमी पातये येवया. सोम्याचेर आमी दृढ करून विश्वास दवरया आनी त्या सोम्या कडेन आमी खंडीत जावनी मागया. आमचे गीत आमी गावया. ह्या वेळार मनदल्ली भयवेतके. भिवचें नाका भाव भयणीनो, भियेनाका, कांय भियेनाका. सोमी आमकां सांगता, कित्याक तूं भियेताय? हांव तुजे सवें आसतना, तुज्या जल्मांतून मरणा पर्यंत हांव तुजो पोस करतां. हांव तुज्या जिवाची जतन घेतां. तुजे दिसपडतो ग्रास हांव तुका दितां. तुज्या घरांत येयले अनवरांतले हांव तुका राखतां. देंवसाराच्या ताळण्यांतले हांव तुका राखतां. तुज्या मोतीन बेजार येतना हांव तुका सांगात दितां. तूं भियेनाका, धैर्य कर. खंतीन कर कोण तुजें जिवीत पाड करिनाका. तुजें जिवीत हांव उजवाड जावन येतां. तुज्या जिवितांतलो काळोख हांव पयस करतां. भियेनाका. म्हज्या जिवितांत म्हजेर विश्वास कर. सक्कड आमी गावया. मनदल्ली भयवेतके. मनदल्ली भयवेतके.
ಎಂದೆಂದು ಕಾಪಾಡುವೆ. ನಾನೇ ಜೀವ ಮಾರ್ಗ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಅರಿತಿಲ್ಲವೇ, ಎಂದು ಅರಿತಿಲ್ಲವೇ. ಮನದಲ್ಲಿ ಭಯವೇತಕೆ, ಎಂದೆಂದು ಕಾಪಾಡುವೆ. ನಾನೇ ಜೀವ ಮಾರ್ಗ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಅರಿತಿಲ್ಲವೇ, ಎಂದು ಅರಿತಿಲ್ಲವೇ. ಸಮ್ಮುಖದಿ ಇಂದು ಚಿಂತೆಯಲಿ ಬೆಂದು ನಿಂತಿರುವೆ ನೀ ಮೌನದಿ. ಸಮ್ಮುಖದಿ ಇಂದು ಚಿಂತೆಯಲಿ ಬೆಂದು ನಿಂತಿರುವೆ ನೀ ಮೌನದಿ. ಈ ಮೌನವೇಕೆ, ಈ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ, ಈ ಮೌನವೇಕೆ, ಈ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ. ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾನೀಡುವೆ, ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗುವೆ. ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾನೀಡುವೆ, ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗುವೆ. ಕತ್ತಲೆಯ ಮುಸುಕು ಕವಿದಿರಲು ಇಹದಿ ಅದ ಮಧ್ಯೆ ನೀ ಹೋಗುವೆ. ಕತ್ತಲೆಯ ಮುಸುಕು ಕವಿದಿರಲು ಇಹದಿ ಅದ ಮಧ್ಯೆ ನೀ ಹೋಗುವೆ. ಅಡಿ ಅಡಿಗೂ ಎನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿ, ಅಡಿ ಅಡಿಗೂ ಎನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿ ಆದರಿಸಿ ನಾ ಪಾಲಿಪೆ. ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗುವೆ, ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗುವೆ. ಮನದಲ್ಲಿ ಭಯವೇತಕೆ, ಎಂದೆಂದು ಕಾಪಾಡುವೆ. ನಾನೇ ಜೀವ ಮಾರ್ಗ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಅರಿತಿಲ್ಲವೇ. ನಾನೇ ಜೀವ ಮಾರ್ಗ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಅರಿತಿಲ್ಲವೇ, ಎಂದು ಅರಿತಿಲ್ಲವೇ, ಎಂದು ಅರಿತಿಲ್ಲವೇ. Hallelujah, 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 Magia Baba Binino संसारांत बियाक संपटलेल्या खातीर आद्विचेत रितीन मागया. पवित्र सभा कथोलिक भावार्थ आज बियाच्या वातावरणात आसा. बाबा भयणी, कितलेशा राष्ट्रांनी आज भावार्थ पाळोवंक आडकळ्ळे आसात. कितलेशा राष्ट्रांनी क्रिस्तांवांचे जीवन कष्टांचे जाला. इगर्जो पिटो जातात, बसमोन वेतात.
जायत्या मुखेल्यान दगदोणी मेळटा, बावार्थ्यांक कश्ट दितात, पवित्र पुस्तक उलपायतात, याजकांक धारपिकांक बंदन घालतात. जावं दी लागशिल्ल्या चिनान, जावं दी अरब राष्ट्रांनी, जावं दी कम्युनिस्ट राष्ट्रांनी आमचे क्रिस्तांव भाऊ भयणी कश्टोन आसात. भावार्थ जिवंक भियेचें पडलां. आमच्या गांवांत आज आमकां भियेचें वातावरण आयलां. धार्मीक स्वातंत्र्य आमचें पयसावन येत आसा. मतांतर म्हणल्यार नांवान दैत्यपुटी आमकां भिये जाय पडला. दैत्यपुटी आमचे भोंवतणी दगदवणे उठल्यात. आमच्या गांवांत जायत्यो इगर्जो आज नाश जातात. बाबा भयणी, असल्या वातावरणांत आमी आसा. आमच्या सोम्याचो मोग करूंक आडखळ जाता. सोम्याच्या उतरा प्रमाणे जियेंतल्यांक कश्ट मेळटात. जायतीं रगत वरयतात, कश्टांत आसात. मागीर आमी पवित्र सभेंत विशेष रितीन भियाच्या वातावरणान जियोवच्या हर क्रिस्तांवां खातीर आमची भाव भयणी सोम्याच्या मोगान जियेंतल्यांक खुरीस दगदोणेचो खुरीस तांच्या जिवितांत मेळोवन आसा. मोगला जेजू, हांव तांकां तुका समर्पित हांव. आकांत आमच्या राष्ट्रांत, ह्या आमच्या गांवांत आनी विदेशी राष्ट्रांनी जायते कडेन सोम्या पळोवंक मेळटा. आमी सोम्या कोणा बरें करूंक गेल्यार आमकां आरोप मेळटा. सोम्या तुज्या नांवान आमकां सोसूंक मेळटा. आमची क्रिस्तांव भाव भयणी जायतीं कश्टार आसात. जेजू, तूं तुज्या पांयां तडी तांकां हाडटा, तुका समर्पित आनी तांचे खातीर आमी मागता. जेजू, ह्या बियाच्या वातावरणांतले तांकां बचाव कर. सर्व दिता, सर्व दिता, सगळंच म्हाका सोडवंदार हांव समर्पिता. मागीं भाऊ भयणीनो, स्त्रियां आनी चलयां खातीर आज आमच्या चलयांक, आमच्या स्त्रियांक कश्टांचें वातावरण, भियाचें वातावरण आज आमकां बदरतीन आमच्या स्त्रियांक चलयांक कितलेशे कडेन अत्याचार चलता आमच्या स्त्रियांचेर. आमच्या चलयांक कॉलेजीक गेल्लीं पाटी येतात म्हणून धैर्य ना. आमच्या चलयांक खंयसर कामाचे कडेन बदरती ना. आज असली परिस्थिती आमच्या राष्ट्रांत आसा, ह्या आमच्या मदें आसा. मोगला जेजू, एक आवय, एक चली तुवें दिल्लें देणें मनशा कुळाक. ती आवय चली जल्म दिता, आपले रगत दिता, जीव दिता. असल्या चलयांक, असल्या आवयांक, असल्या स्त्रियांक जेजू आमच्या गांवांत जायते बोटी दगदवणी मेळटा, अत्याचार जाता, अक्रम जाता, शोशण जाता. सोम्यान जेजू सर्व आमच्या स्त्रियांक चलयांक तुका भेटोवन दिता. राख जेजू, राख, तुवेंच राख जाय. आज आमकां रक्षण ना सोम्या, भद्रतेचें वातावरण ना. जेजू, तुज्या अमूलिक रगत सर्व स्त्रियांचेर आनी सर्व चलयांचेर सोम्या अभिषेक कर. तुज्या त्या पवित्र अमूलिक रक्तान तांकां रक्षण दी. तांचो मान राख सोम्या, तांची हक्क राख, तांकां भद्रती दी सोम्या. तुज्या पवित्र रक्षणेक आमी तांकां तुका समर्पित आनी तांचे खातीर मागता जेजू. रातोंदनिया पोस्तू सोम्या, तुझ्या मांसान, तुझ्या रक्तान. रातोंदनिया पोस्तू सोम्या, तुझ्या मांसान, तुझ्या
मागया बाबा बहिणीनो, आज कोमवाद, जातकात, बसो, वर्ग, राजकीय पडते हाच्यामध्ये आज मनशान बियाच्या वातावरणात जियेचंय पडला. आमकां रक्षण दिवचो अधिकारी वर्गस ग्रासून जास्ती दे पावला. मनशाक रक्षण ना. एक पाडत आनी एका पाडतीचेर अक्रम चलयता, हल्लो चलयता. एक वर्ग आनी एका वर्गाक ग्रासिता. एक जात आनी एका जातीक ग्रासिता. आनी अशें एकामेका लढाई झगडी आकांताचें बियाचें वातावरण. सोम्या जेजू, असली परिस्थिती सोम्या तुज्या पांयतणी आमी भेटयता. हा सोम्या, असल्या परिस्थितींत आमकां उलोवचें स्वातंत्र्य ना. आमकां जाय जाल्यार करूं स्वातंत्र्य ना. आज आमकां सत उलोवचें स्वातंत्र्य ना. हक्कां खातीर झुजचें स्वातंत्र्य ना. प्रतिभटन करचें स्वातंत्र्य ना. खाणा जेवणाक विसवण करचें स्वातंत्र्य ना. सोम्या, बियान जियेताय पडला. आज आमची परिस्थिती हितून पावल्या. सोम्या जेजू, तुवेंच राखजे. मनशा कोळाक तूं राख. सोम्या, अधिकाराचेर आशिल्ल्यांक सगळ्यांक एकाच रितीन सोलोवची ती कृपा आनी उजवाड दी. सोम्या, मनशा मदें आसलो अशीर मनोभाव कान उडय. आमी त्या वर्गाचे, ह्या वर्गाचे, जातीचे, कातीचे, भासांचे म्हणलो थर बेत कान उडय. सोम्या, तुज्या अमलीक रक्तान आमकां एक कर. दैरान आनी आमी बियानचें वातावरण नासतना दैरान आमी समाधानीन आमचें स्वतंत्र उपाय करून जियोंक. सोम्या, आमकां तूं राख. तुका आमी समर्पण दिता. सगळें आमचें राष्ट्र, सगळ्या आमच्या नागरिकांक, सगळ्या आमच्या भारत देशाच्या लोकांक तुका आमी समर्पण दिता. सोम्या, तुज्या अमलीक रक्तान अभिषेक कर. सर्व संदिता, सर्व संदिता, सगळंच म्हाका सोडवंदाराक हांव समर्पिता. पिडे शिडेचें बें, कोरोना पिडे वरवीं आमी कंगाल जाल्या. 6 म्हयने ह्या कोरोना पिडे वरवीं आमी सगळीं सलवल्या. मस्त कश्टार पडल्या. बियाच्या वातावरणांत आसा. फावनांतल्याक विविध कॅन्सर पिडा, परिसर संबंधी पिडा, मरेकार मानसीक पिडा, काळजाची पिडा, डायबिटीज आनी वितर जायती पिडा आमकां विविध रितीन दोसता. असल्या पिडेच्या वातावरणांत आसा हांव. सोम्या, सोम्या, आमचें काम करूंक आमकां थोडी बटी तांकाना. आमची भलायकी बिगडतना आमकां खंत जाता, टेन्शन जाता. कशें आमचें कुटुंब सांबाळचें म्हणलें बें दिसता. सोम्या, ह्या पिडे वरवीं आमच्या आतां पळय बोळ नासलें जाल्यार आमचे पाल्याची कितें म्हणलें चिंतून आमकां टेन्शन जाता, न्हीद पडना. सोम्या जेजू, ही आमची दूख, ही आमची पिडा, ह्या पिडे वरवीं आमचें बें आमकां कोण सोण घालतीत. आमी मांद्रेर पडन, आमी हातीन धरणीक तांकां म्हणलें बें दोसता. सोम्या, आमकां बें दोसता. अरे एक दीस आमकां खंती दुकान आमी जियेचें पडटा. सोम्या, ह्या पिडेच्या वातावरणाक लागून. सोम्या, आमकां हर रितीन कश्टाच्यो सगळ्यो पिडा, विशेश जावन ही कोरोनाची पिडा, सोम्या, आमी तुका समर्पण दिता. ह्या बियांतले आमकां भायर काड. जेजू, तूं 2000 वर्सांनी आयिल्लोय सक्कड पिडेस्तांक गूण केली. पिडेस्ती बियान कश्टतेल्यांक तुवें सुटका दिली. कोडकारांक सुटका दिली. खुर्ड्यांक दिश्ट दिली. तोंट्यांक सलाशें केलें. मेल्ल्यांक जिवंत केलें. पिडेक मनशाचेर अधिकार नासले बरें केलें. सोम्या, तुवें आज तुमचो आमचो सोमी उंडेर पारस जेजू, आज तुजो अधिकार चलय आमचेर मनशांचेर. कोणाचेर पिडा आसा, कोणाच्या कुटुंबांत पिडा आसा, कोणाच्या कुडींत पिडा आसा, जेजू तुजो अधिकार चलय. सोम्या,
कशें त्या दीस कालवारीच्या दोंगरार एक रक्तसो थेंबो त्या मनशाचेर पडलो शेतपाचेर आनी ताची पिडा गूण केल्ली तुवें सोम्या आजय तुजें रगत वाळोवन दी मनशा आकुळाचेर तुजें रगत अभिषेक्त कर हर एकल्याचेर आनी त्या आमलेक रक्तान जेजो आमची पिडा काणवडे सर्व आमची पिडा आमी तुका समर्पिता सोम्या गुण कर जेजू गुण कर जेजू तुझ्या अमोलिक रक्तान गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू तुझ्या अमोलिक रक्तान गुण कर जेजू कश्टां अनुवारान चेंबे सोम्या आमी मस्त कश्टांक सांपडल्या हर एका कुटुंबांत कश्ट आसात हर एका कुटुंबांत एक न्हय तरेचे आनी एक तरेचे समस्या आसतात थोड्या कुटुंबांनी थोड्यांक काम ना थोड्यांक रीण आसा थोड्यांक जायती घरांत भुरग्यांक शिकोवचे समस्या थोड्यांक घरांत जाय पळय बरें घर ना थोड्यांक दिसपट्टे वरवीं हाडची गत ना थोड्यांक घरांत युवादानाचे समस्या थोड्यांक भुरग्यांचे समस्या थोड्या घोव बायलां मदले समस्या थोड्या घरांनी आमाल पिवणे थोड्या घरांनी ड्रग्स थोड्या घरांनी वायट संवयो थोड्या घरांनी अक्रम संबंध थोड्या घरांनी लढाई झगडी सेस्त मरांती झगडी सोम्या आमच्या समस्यांक घडना असल्या परिस्थितींत आमी आसा ह्या समस्या वरवीं आमचें जीवन कश्टाचें जालां बरें आमकां जड आयकम्या ह्या समस्यांची जड आय वावूंक तांकां ना तर आमी धरणीक तांकां लाव मगळा जेजू सक्कड समस्या पर्यार दिल्लो सोमी तूं सगळ्यांची जड आय तुवें कान उडयले मनशा कोणाचेर असली हर एक समस्या निवारली तुवें निवारले सोम्या तुका ती सकत आसा आज आमचे सगळ्यांचे समस्या तुका समर्पित हांव जेजू आज ह्या समस्या सांगता जेजू सबार सणांनी तांची तेसांवां आमकां दिल्यांत सोम्या ही तेसांवां तुका भेटयता हांव मगला जेजू हे समस्ये तुजे मुखार दवरता हांव एकल्याच्या घरांत बरी भलायकी मेळोंक एकल्याचो भाव माने 15 दीस जावन मोतीर येवंक ना आनी की एक्सिडेंट जाला आनी 70 वर्सांचो बेगीन तो बरो जावं मोतीर येवंक एका 20 वर्सांचो भुरगो सेंट एलोजियस कॉलेजीन शिकता हर एका म्हयन्यान ताणें इंजेक्शन काडून घेवंक आसा ताजे कॅन्सर पिडे वरवीं ताणें बरो जावंक एकलो आमाल पियोवण्याक बली जाला ताणें बेगीनचो सोरो सोडोंक काम करचे कडेन बरो सांबाळ ताका मेळोंक एकल्या कामाच्या चेडवान दनया लागीं बऱ्यान पातयेन चलोवंक एकल्याचो बाळतेर बऱ्या तरान जावंक एकल्या जिणयेंत तिरासाण मेळच्याक आनी भलायकी मेळच्याक मुंबईंतल्या पवायंतल्या एका भावाक गरज समस्या पर्यार जावंक आनी मोतीक समाधान मेळोवंक कुंदापूर जावन एकल्याचे मनशाचें प्रत्येक रीण परीक जावंक ताका आनी ताका बेन दिसता बेन दोसता ताका ह्या बेन ताचे जावन पयस करूंक तशेंच कुंदापूरच्या आनी एकल्या बायल्या गांवांत बरें काम मेळोवंक आनी बापायक आस्पत्रेन काम करतना राखोवंक आनी ताची आवयक गांठीची तो गूण जावंक एकल्या काजार जावन 4 वर्सां जालीं भुरग्याचे देणे जावंक ना भुरग्याचे देणे लाबोवंक एकल्याक इंटरलॉक बिझनेस आसा तें बिझनेस बऱ्या तरान चलना तें बऱ्या तरान चलोवंक एकल्या दुबयन सबार तें तर काम ना गांवाक येवंकय जायना एक बरें काम मेळोवंक प्रत्येक जण आसल्या कंपनींत एकल्याचो घर जागो विकून परत परत आडकळी येतात ती निवारोवंक आनी ताचे रीण फारीक जावंक एकल्याक बेगीन भायल्या गांवाक वचोंक आपल्या कामा फाटीं वचून साध्य जावंक एका 20 वर्सांत एकल्याक आपलो स्वंत घर जागो काण घेवंक साध्य जावंक बहीण दवरता एकल्यान आपल्या भलायके खातीर मागोवंक आनी सरकारी काम मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या बार येना ताका भावाक कॅन्सर पिडा दसून आसता ह्या दिसांनी आनी ताका जायतें रीण आसा देवानी पिडा निवारूंक आनी तें रीण परी करूंक कामांतले कडल्या दोगांक त्या संस्थ्यात जावन ताका नीत मेळोवंक एकल्याची भलायकी बरी जावंक आनी कुटुंबांत समाधान मेळोवंक भायल्या गांवांत एकल्याक शिरांची दूख सोंसोवंक ताका नातली ती गूण जावंक कोवीड पिडेन व्हडच्या एका भयणीन ICUंत आसा गूण जावंक कारवार चिकली भयण
प्रत्येक पयस पिड्यान कष्ट जाता फाटी दूख गुण जावंको कोन परिक्षेन पास जावंको एकल्याक बरें काम मेळोवंको एकल्यान ताचे पासून मागूंक विनंती केल्या एका सहल्यान आपले ताणें आशिल्ले चलये कडेन काजर जावंक बरें मोन करूंक दोगांची कॅन्सर पिडा गुण करूं सोम्यान जेजू हे सर इरादे तुका भेटयता भाव भयणीनो आमी दिंबेर पडया आनी सोम्याक हे इरादे भेटोवया आमची गरजो भेटोवया एक घडीभर तुमच्यो सगळ्यांच्यो गरजो तुमी जेजू मुखार हाडा तुमच्या घरांत ते समस्या जेजूक भेटया तुमच्या घरांत कोणा पासून माग जाय तुमकां कोत्ता प्रत्येक तरान ह्या घडये जे उडास करा तांचो मागा तांचे खातीर जेजू कडेन मागा जेजून तांकां भिये नाका हांव आसा तुमचे सांगता हांव राखता हांव सांबाळटा जेजू आमकां पावता भाव भयणीनो जेजू कडेन मागले खंडीत मेळटा तो आमकां सांबाळून व्हरता मागया एकली उडास करा तुमच्या घरांत तुमी कितें आशेतात जेजू तावनात मागा एकलीन तुमी हांगासर भाग घेवची माध्यमान भाग घेवची एकली जेजू कडेन मागा तुमच्यो गरजो जेजू सामारप्या भावार्थान मागा जेजू कडेन जेजू खंडीत आमकां निराशी करिना सोम्याची खाकळतो सोम्याची सकत देवून दी एकले आमी मागया म्हजे खातीर मागा तुमी ह्या म्हजे खातीर आनी ह्या जगा खातीर म्हणजे दैवीक अमृत समत्या खातीर तुमी मागा भाव भयणीनो आमच्या खातीर ह्या आराधना दैत्यनां कुमो करतात आमकां हे आराधना रावंक नजो हे आराधना निरंतर चलत जाय ह्या आराधना आत्मीय बरेपण लाभूंक जाय ह्या खातीर जायती त्याग आनी सॅक्रिफायस करून आमकां कुमो करतात सगळ्यांचे तांची इरादे आमी जेजू चडशी हाडया आनी सोम्या कडेन आमी मागया प्रार्थूया ये देवाविचे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडला तुझे सोडवणी सफळ सिद्धांत आमचे ती आमी बेगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर जो जेतन राज करताय ससनाचे ससना सोम्यान जेजू ह्या घडये तुजो हात उबारताय आमचेर ह्या घडये हर एकल्याचेर तुजो हात उबार हे बेसांव दितना जेजू हर एकल्याक ह्या आराधना भाग घेवच्या कोणे सकड आपल्या गरजां खातीर मागला जेजू हर एकल्याचे तुजो हात उबार जेजू तुज्या पवित्र आशिर्वादाचो फळ मेळोवन दी जेजू हर एकल्याक ता सरचे बेंद जेतो पयस कर जेतो नितळ कर शुद्ध कर आज हर एकल्याक गुण कर जेतो तुज्या पिढेची ती कृपेची सकत हर पिढा गुण करून दे समस्या निवारण दी जेजू या तुझ्या पवित्र आशीर्वादान जेजू हर एकल्याक या सुटका मेळशें कर जेजू कंगाल जायना का चंचल जायना का आस्तलो पोत पर्या लगेच तुझ्या चंचल जायना का कंगाल जायना का आस्तलो पोत पर्या लगेच तुझ्या मुगाळ बाबा भयणीनो
ह्या आराधन बघितल्या तुमकां सर्वांक देवाची आशिर्वादां मागता. हे आराधनाक आमकां डिवायन टीव्हीचेर प्रसार करूंक कुमो केला मानेस्त स्टीफन मेंडेसांनी कुटाम तांचो उपकार उरता. आनी ताका सांगात दिवच्या मानेस्त जॉस्विनाचोय हांव उपकार उरता. ह्या आराधनाक अपुर्बाचें संगीत दिवचो आमचो भाऊ सैमान, चित्रीकरण करचो भाऊ सूरज, तांकांय हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. अपुर्बायन रियेका ह्या आराधना वेळार इगर सोबूंचे आमचे धन भयणी आसात. आमचे CSST सिस्टरां, विशेष दळ सिस्टर सुनीता लिनेट, दैत्य कुंभकर्ण आसात, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या पोलांडूक आनी मंडळ कुंभ करूं केल्या मानेस्त जॉन आनी हेर कुंभ केल्ल्या सगळ्यांचोय हांव काळजांतावन उपकार उरता. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता. जायते दानी आमकां कुंभ करतात. प्रत्येक तरां रियेका हें आराधन प्रसार करूंक जायत्यां पाव जाय म्हणल्यार येद्यान हे सर दानीचो हांव काळजांतावन उपकार उरता. तुमची तेसांवां आमकां तुमी धाडा. आमचे आराधन नंबर तुमकां टेलिफोन नंबर थंयसर मेळटा. हे नंबर तुमची तेसांवां तुमी केदाळे धडयेत. आमी तुमचे पासत ह्या आराधना वेळार आनी हेर दिसांनी आमी तुमचे पासत मागता. सुमेस्तांक देव बरें करूं.